अर्थमंत्री सीतारामनान गोंयांत जाल्ल्या जीएसटी मंडळाच्या परिशदेन कर कमी करपाचें जाहीर केल्ल्यान ताचो फायदो उद्देग क्षेत्राक जातलोच, तशेंच रोजगाराची संख्या वाडटली, अशें गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन जाहीर केलां. पयलीं तो 30% आशिल्लो. ऑल टुगेदर हितून सगळे सेस सरचार्ज मेळोन तो पयलीं 34.94% जातालो. तो आतां सगळे जरी केलो आसत जाल्यार 25.17% हो कॉर्पोरेट टॅक्साच्या बाबतींत जातले. दुसरो म्हत्वाचो मुद्दो जो आमी म्हणटा की मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीच्या बाबतींत नवीन मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी हांच्या बाबतींत हो 25% वयल्यान तो 15% हाडलो. ताच्या खातीरय बी हो खुबसो बेनिफिट्स जो आसा हो जे नवीन कंपनीज येवपाचो, विशेश करून आमी तुया पठाराची आमची इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटीज जी येता थंयसर येवपाक खरो म्हणजे हेजो बेनिफिट्स जो आसा हो मोठ्या प्रमाणांत आमकां जातलो. आमी म्हणटा की ओल्ड एक्झिस्टींग आसलेल्यांक इट इज 29.12% आशिल्लो, तो आतां 17.1% ऑलरेडी हाडिल्लो आसा. ताजोय बेनिफिट्स जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो. दुसरी गोश्ट, आमी सगळ्यो CSR कंपनी आपलो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हो वेगवेगळ्या विशयाचेर 2% हो आपलो स्पेंड करता. तर फर्स्ट टायम तेजो स्कोप वायडन करून तांच्यांनी म्हटलां की रिसर्च सेक्टरान घातल्यार जाता. म्हणजे एखादी कंपनी आपलो एखादो प्रॉडक्ट जर तयार करता, फॉर एग्जाम्पल जर सांगपाचें जाल्यार आसत सोप मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी जर आसत आनी ती सोप तयार करता आसत जाल्यार ताणें सेम म्हणजे केमिकल इंजिनियरींग किंवा इंजिनियरींग हितूर आसत तोच सोप तेंच्यांनी मॅन्युफॅक्चरींग करपाचो रिसर्च करपाक त्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्युशना खातीर तो फंड जो आसा हो स्पेंड करपाक जाता. तांच्यांनी अजुनूय ताका दिला की वेगवेगळे गव्हर्मेंट ITIs तेजे बरोबर PSUs, स्टेट युनिवर्सिटीज हांच्या कडेन तो फंड्स दिवन आपल्या एखाद्या प्रॉडक्टाक सुद्धा रिसर्चा बाबतींत तो वापरूं येता. हो तेंच्यांनी स्कोप जो आसा हो स्कोप थोडोसो वायडन केल्लो आसा आनी खरोखरूच ताजो फायदो हो त्या कंपनीच्या बरोबर रिसर्च इन्स्टिट्यूट आनी ज्यो युनिवर्सिटीज देशांत आसा ह्या सगळ्या खातीर ताजो मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो. हे सगळ्या उपरांत आमी म्हणटा की रेविन्यू जो आसा हो ऑलमोस्ट 1.44 lakhs crores हो रेविन्यू म्हणजे सेंट्रलाचो रेविन्यू लॉस करून सुद्धा आमी म्हणटा की ह्या कंपनीक सगळ्यांक फायदो करपा खातीर इन शॉर्ट हेजो मेजर प्रमाणांत लोकांक फायदो जावचो, मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीक फायदो जावचो म्हणून ही स्टेप्स जी आसा ही स्टेप्स ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटान घेतलेली आसा, जेणे करून मोठ्या प्रमाणांत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हे जावचें आनी हे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावपा खातीर हे बूस्ट इकॉनॉमीक दिल्लो आसा. बँक तशेंच पर्यटनाच्या नदरेन हॉटेल उद्देगाचोय कर कमी केला. ताचोय गोंयाक फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्री सावंत म्हणटा. सगळी कडेन बँक रेट ऑफ इंट्रस्ट हो देंवयलो गेलो. तिसरी गोश्ट, मर्जर ऑफ द बँक्स ह्यो ज्यो केल्यो गेल्यो आनी हे करता आसतना सुद्दां खंयसरूच एम्प्लॉयमेंट लॉस जावचो ना हाजी स्टेप्स जी आसा हे तितक्याच मोठ्या प्रमाणांत घेतला. म्हणजे जेणे करून खंयसरूच हाजी एम्प्लॉयमेंट लॉस कोणाचोच जावचो न्ही हाज्या खातीर एक मोठ्या प्रमाणांत खबरदारी जी आसा ही गव्हर्मेंटान घेतलेली आसा. आमी पळयता की जीएसटीच्या बाबतींत जितके सगळे स्टेप्स घेतले म्हणजे जरी आमी वन नॅशन वन टॅक्स हे सगळें करता आसतना बाकीचे सगळे टॅक्सीस सुद्धा परत एकदा तेंच्यांनी रिव्यू करून कमी केले गेले. विशेष करून हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीज, हॉटेल इंडस्ट्रीजान जो 28% आशिल्लो तो 18% ते 12% हाडलो गेलो आनी हेणे करून जे टुरिजम इंडस्ट्री खातीर मोठ्या प्रमाणांत बूस्ट दिलो वयतलो. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ल्या येवजणेचें रीण बँकांनी आडावन दवरचें न्ही. तांकां जाय जाल्यार राज्य सरकार कशे तरेन मदत करपाक शकता हाचेर विचार करूं येता अशें मुखेलमंत्री सावंतान सांगलें. 70,000 crores of rupees infused into the banks. आज वेगवेगळ्यो ज्यो बँको म्हणजे MSME किंवा मॅन्युफॅक्चरींग हांकां लोन दिवपा खातीर, बिझनेसमॅना खातीर लोन दिवपा खातीर हेजो ताच्या खातीर इतके मोठ्या प्रमाणांत पयशे जे आसा हे तांच्यांनी एनाउन्स केल्या. आमी गोंय म्हणूनय बी फाटल्या दिसांनी ऑलरेडी जी सगळ्या स्टेट बँकर्सांची मिटींग म्हाज्या चेअरमॅनशिपीच्या सकयल जाली त्या मिटिंगेनूय बी आमी तांकां जायते मेजर्स हे ऑलरेडी घेवपाक लायल्या. हांवें तेन्नाय तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली की आमी एक 2-3 स्पेशली एड्युकेशन लोन म्हणा किंवा तेंचे MSME खातीर लोन आशिल्लें
किंवा मुद्रा लोन आशिल्ली ही सगळी लोनां जी आशिल्ली ही नॅशनलायज बँक्स दिवपाक एकदां फाटीं फुडें सरता त्याती तांकां त्या मिटिंगेन हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले की खंयसरूच की एड्युकेशन लोन हे फाटीं उरचें न्ही MSME लोन जे आसा पळय न्ही हे उरचें न्ही जाय जाल्यार आमी स्टेट गव्हर्मेंट म्हणूनय ताजेर आमी फॉर्मुलेट करता की हाज्या फुडलें एड्युकेशन लोन जांकां दिता ताजे कडल्यान तांकां स्टेटी कडल्यान म्हणजे कशा पद्दतीन गॅरंटी दिवप हाचो आमी विचार चल्ला ते मेळपाक जाय आमी विचार करता की मॅन्युफॅक्चरर्स आनी स्मॉल लोन्स आसा हेच्या खातीर लोन मेळावे जे आहा पळय न्ही सगळ्या नॅशनलायज बँकेक घेवन खातीर नॉर्थ गोवा खातीर आनी सावथ गोवा खातीर 2 वेगवेगळे लोन मेळावे जे आसा हे घेवपाचो आमचो विचार चल्ला आमी डिफरंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द स्टेट्स म्हणजे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आसतले ISS इंडस्ट्रीज असोसिएशन आसतले किंवा वेगवेगळे हांच्या बरोबर डिस्कशन्स करून तांकां हांचेर मदत करपाचो विचार जो आसा हो स्टेट गव्हर्मेंटाचो ऑलरेडी चालू आसा जेणे करून हे सगळे रिवायज जाता आसतना परत एकदां आमी म्हणटा की स्टेटींतल्यान मोठ्या प्रमाणांत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हे सुरू जावपाक जाय आनी ते सुरू जावपा खातीर जायत्यो गजाली सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट हे दोनूय कडल्यान करीत आसा आनी अजुनूय हाज्याय फुडें वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा टायम टू टायम ह्यो केल्यो वयतल्यो